तुम्ही ह्या दिसांनी पळयता आसतले बाजारान अळमी आयल्या आसतली, जी आमी रोयण अळमी म्हणटात ती आयल्या आसतली। वार्षिक ही रोयण अळमी ह्या सिजनान येता विकपाक आनी जेन्ना ही रोयण अळमी अशा तरेन विकपाक येता तेन्ना गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा त्यांची एडवायजरी सुद्दां येता। 2018 सावन जे गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा ते ही एडवायजरी काडटात। ते म्हणटात की ही जी रोयण अळमी आसा ती लोकांनी काडची न्ही, कारण तेजें ओवर एक्सप्लॉयटेशन जाता। कारण आमी सद्या पळयता की ही रोयण अळमी सगळी कडेन आमकां विकता ती दिसता। लोक आतां जर तुमी ह्या दिसांनी सुद्दां पळयत जाल्यार बारीक बारीक जी अळमी आसता ती सुद्दां लोक उमटून हाडटात। पयलीं अशें आसतालें की गांवांचे लोक आसा ते फक्त आपल्या पुरती हाडटाले आनी ते खाताले, पूण सद्या आमी पळयता की ही जी रोयण अळमी आसा ती सगळी कडेन हांगासर बाजारान विकती मेळटा। तेजे जर तुमी प्रायस आयकत जाल्यार कोणाचे दोळे वयर जातले। पूण कमर्शियलायजेशन ह्या रोयण अळमीचें जावपाक लागला, तेजे लागून आमी पळयता 2018 सावन जे बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा गोंयचे ते ही एडवायजरी काडटा की लोकांनी जे रोयण अळमीचे जे एक्सप्लॉयटेशन चालू आसा ते लोकांनी बंद करचें म्हणून।